होंडा आउटपोस्टाच्या नरकसुराच्या राती लाऊड म्युझिका वेल्यान बोवाळ जाल्लो। जमावान कागाळ करपी आरटीआय एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेच्या मोटारीक उजो घातिल्लो। पुलिसांच्या हुजीर ही घडणूक घडिल्ली। पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्न। अटक केल्ल्यांच्या घरचे लोक पुलिसांचे सस्पेन्शन मागतात। कोणीतरी हे गाडी जळयले हे केले त्यांना हे पोलीस किती न्हिदलेले या टायमा हे पोलीस न्हिदलेले हातीन काकणा घालून बसलेली काय म्हाका पहिली सांगा तुम्ही। आमच्या भुरग्या येता वयता वाटेसून अरेस्ट करतले हेंका कित्याक दवरला आमच्या सेफ्टीक लागून दवरला नुका फुकटचो गव्हर्नमेंटचा पेमेंट खावपाक दवरला। त्यांचे फुड्यान जाल्ला असताना त्यांच्यानी त्यांचेर एक्शन घेऊन ना आता फाल्यां हेंच्यांनी व्हरोन ताका कितें केलें तेचेर 14 केस घातली ती म्हाजी आवय आतां खंय सोदतली आनी कितें करतली कोणा कडेन वयतली। आता हे पुलिसांनी कितें तें सारकें करप। तुमचे आता म्हणणे कितें आसा फाल्यां समज आमचे भाव सुटले तेंच्यांनी फाल्यां कितें आपल्या जिवाक केलें जाल्यार आमी कितें करपाचें। स्कुलाक हा म्हणून भुरग्यांक सोडले आता तुमी मायनर हा म्हणून भुरग्यांक सोडले स्कुलाक हा म्हणून तुमी भुरग्यांक सोडले जाल्यार आमचे जे बिझनस करता खंयसर मातशें बारीक सारीक काम करता तांकां फाल्यां कामाक कोण घेतलो। दोन सीसीटीव्ही आसा ते फुटेज चेक करा न्हू तेंच्या सीसीटीव्ही आहा ती फुटेज चेक करा इतले सगळे तुम्ही चेक केल्यार हे इतलो इन्सिडंट व्हडलो जावचो ना जाला तांकां दवरूंकूच ना जावन तांकां कशें धरला तुमी भुरग्यांक आमच्या मायनर ते भुरग्यांक धरले तुमी तांकां सोडले आनी तेच भुरग्यांक कितें करूंक ना तांकां कित्याक धरला तुमी। ताका धरलाय मंडे तो काम संडे तो कामार आहा परवरी सांगोड्या तेजो फूल एविडन्स आहा म्हाजे कडेन सीसीटीव्ही तो एक 45 टायम मेरेन थंय सांगोड्या कामार आहा मॅनेजर म्हणजे सगळे म्हाजे प्रूफ आहा सीसीटीव्ही बी हांव सगळे घेवन येयला मात तांकां दाखोवंक पयलें कोण पळोवंक घेयना। मजगती आरटीआय कार्यकर्तो रुपेश पोकेक तडीपार करचो म्हणून थळावे मागतात की पहिली सगळ्यांत पहिली कारवाई जावची पुलिसांचेर की तेंच्यांनी त्या दिसा कित्याक कारवाई घेवंक आनी ही गजाल हाती भायर कित्याक पावली ती अशें मागलेलें की ते पयशे संस्थे खातीर आणि त्या लोकांनी जेन्ना ताका नांव म्हटलें तेणी तेंचे रिपिटेडली केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो। अशामुळे वो माणसाचीच अलर्जी आहे म्हणून त्याला तडीपार करा। खूप आम्हाला त्रास दिलेला आहे त्याला 5 वर्षे। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।